आयचे घडीक तुमकां खबर आसा गोंय राज्याचे जे सरकार चलता त्या सगळ्या घटकांक घेवन फुडें चलतात। ताचो एक भाग म्हणून ही जिल्हा पंचायतीची निवडणुका आमकां सगळ्यांनी मेहनत करून निवडून हाडपाची पूर्ण गोंयभर सगळ्यांनी ताकद लावन आमकां भारतीय जनता पक्षाचे सगळे उमेदवार निवडून हाडपाची गरज आसा। काल सांजचो सगळ्या जाणांक मेसेज गेलो की जिल्हा पंचायतीच्या प्रचाराचो नाल आमी देव लक्ष्मीनारायणाच्या देवळात आज सकाळी 9 वरांचेर दवरता आणि तुम्ही असंख्य संख्येत हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात उपस्थित जाले। तुमच्या सगळ्यांचे हांव पयलीं मनापासून स्वागत करता। हेच दाखोवन दिता की तुमचो मोग हो भारतीय जनता पार्टीचेर आसा, तुमचो मोग हो डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर आसा। आणि जशें आत्तां सांगलां हांव चड वेळ उलोवचो ना, फुडल्या 18 दिसाच्या कार्यकाळात येता त्या 20 तारखे दिसा निवडणुका आसा आणि आमकां सगळ्या जाणांक एकूच याद दवरपाक जाय, येता त्या 20 तारखेक आमी तर मत मारतले कमळाचेर, पण ह्या फावटी म्हणटा तशें निर्विवाद बहुमत हे पूर्ण गोंयभर आमकां मेळटलें, पण रिकॉर्ड ब्रेक मतांनी आमकां पाळी मतदारसंघ जिखपाक जाय। ह्या फावटीची लीड जी आसा ही आमकां असंख्य मतांनी म्हणजे आमच्या विरोधात जो रावतलो ताका कळून चुकपाक जाय, हांगासर कमळा शिवाय दुसरो पर्याय ना हो आमकां दाखोवन दिवपाक जाय। तशें आमी म्हणटा की दोतोरा खातीर आमी पोटतिडकीन काम करता, भारतीय जनता पार्टी खातीर आमी पोटतिडकीन काम करता, तितक्याच पोटतिडकीन आमी म्हणजे हांगासर सुंदर आमकां म्हत्वाचो ना, आमकां भारतीय जनता पार्टी म्हत्वाची आसा, आमकां कमळ हें म्हत्वाचें आसा। हो हेतू उद्देश करून आमी सगळे जाण नेटात काम करतले। परत एकदां म्हणजे बारीकशा वेळा भितर तुम्ही येद्या व्हडल्या संख्येन हांगासर फक्त नाल दवरपाक जमले ही मेसेज आसा की ह्या फावटीचे आमी म्हणटा तशें 80% चड मतदान घेवन आमी पाळी मतदारसंघांतल्यान विजयी जातले। आणि त्याच बरोबर कुल्ले मतदारसंघ म्हणजे आमच्या कारापूर सरवण मतदारसंघ आसात किंवा होणा मतदारसंघात आसात, आमच्या हरवळ्यातले सुद्धा काही कार्यकर्ते हांगासर आसा आणि कारापूर सरवणाक लागपी कुंडा पंचायतीतले कार्यकर्ते आसात। सगळ्या जाणांनी त्याचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्या उपरांत त्याय प्रचाराक खूब मोठ्या प्रमाणात आमी लागतले आणि पुराय आमच्या मतदारसंघांतल्यान आमी बहुमतात लीड ही आमच्या सगळ्या जिल्हा पंचायतींतल्यान दिवपाक जाय आणि ते दिवपाक आमी सगळे जाण